जें काम गेल्या 2 म्हयन्यांत केलां तें ताणें सारकें स्टडी केलें, पळयलें ऑपोजिशनाक जाल्यार फुडल्या एका वर्सान भरपूर इंडस्ट्री गोंयांत येवपाक चालू जातली. पयलीं म्हणजे गोंयचो जो पावर डिपार्टमेंटाचो रेट जो आसा तो एकदम बाकीच्या स्टेटी पेक्षा कितलोसोच कमी आसा. हें ताणें लक्षांत हाडपाक जाय की ताणें नोंद घेवपाची आवश्यकता आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीरूच आनी जे कितें प्रॉब्लेम आमी फेस करता तातूंतल्यान भायर येवपा खातीर इन्क्लुडींग इंडस्ट्री आनी लोकल पीपल. पयर आमची दिल्ली मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेंत आमी 1602 कोटीचे प्रोजेक्ट युनियन मिनिस्टर मिस्टर आर.के. सिंग मुखार मांडले. जवळजवळ 1 तासा वयर आमची मिटींग चल्ली आनी त्या हातूंत ताणें आमकां एश्युरन्स दिला बीइंग व्हेरी इम्पॉर्टंट टुरिस्टीक स्टेट आमकां हें सगळें सँक्शन करात. आनी त्या खातीर जे डिसिजन कॅबिनेटाक घेवन आमकां तांकां धाडपाक जाय आशिल्लें तें कॅबिनेट डिसिजन 1602 कोटीचे आज आमी घेतलें. म्हाका खूब आनंद जाता. सगळें कॅबिनेटान युनेनिमस हें डिसिजन घेतलें. म्हणजेच सरकाराक लोकां विशीं आस्था आसा, इंडस्ट्री विशीं आस्था आसा आनी प्रत्येकाक ही कामां बेगिनात बेगीन आपल्या हातूंत जाल्ली आसा. ह्या हातूंत आसा कितें आमची 2 नवीं स्टेशनां सबस्टेशन, एक वेर्ना आनी एक सालिगांव, जवळजवळ 300 कोटीचे आनी 200 कोटीचे अशे 2 वेगवेगळे आसा. त्यानंतर रिवॅम्प्ड ऑफ डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम, फायनान्शियल असिस्टंट टू द न्यू EHV सबस्टेशन इन गोवा, पावर सिस्टम डेव्हलपमेंट फंड, एडिशनल पावर ड्युरिंग पीक लोड पिरियड. म्हणजे आमकां जो पीक लोडाक आतां मे म्हयन्याक, एप्रिलाक किंवा फर्स्ट वीक ऑफ जून जुलाय जो लोड कमी जाता तो लोड मेळपा खातीर आमकां एक्स्ट्रा लोड दिया म्हणून आमी रिक्वेस्ट केला. ही एक्सेप्टेड. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ फेज 2 ऑफ ग्रीड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो आमकां 75 मेगावॅट सोलर चालू करपाक, सोलर तयार करपाक जाय पावर, ती करपा खातीर आमकां हें दिल्लें आसा. आतां हें सगळें पळयलें आसता जाल्यार म्हाका दिसता जे कितें कोणी कितें आरोप करता ताचेर लोकांनी लक्ष दवरचें न्हय. आवर रेट्स आर द चिपेस्ट रेट इन इंडिया. आमी जरी पावर मॅन्युफॅक्चरींग करना तरी आसतना आमचे रेट हे कित्याक आयले हे. आतां वेर्णा हांगा ट्रान्सफॉर्मर्स जे आमचे आसा ते वीक जाल्ले आसा आनी त्या खातीर आमी जवळ 40 कोटीचें टेंडर काडून ते एक्सेप्टन्साक धाडिल्लें आसा. आनी त्या नंतर आमी हे सगळे ट्रान्सफॉर्मर वेर्णा आसूं, जे मेजर सबस्टेशनाक आमचे ट्रान्सफॉर्मर आसा ते सगळे रिपेर करतले आनी हे सगळें कंप्लीट करतले. ह्या शिवाय आमची पेडणे इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसा त्या खातीर 42 कोटीचें काम आमी आज कॅबिनेटाक एप्रूव केलां. लोवेस्ट टेंडर 42 कोटीचें, जी केबल घालपाचें काम फ्रॉम थिवीम टू इलेक्ट्रॉनीक सिटी. आनी थंय टोटल 4 मोठे ट्रान्सफॉर्मर, 40 मेगावॅटाचो एक ट्रान्सफॉर्मर आनी 20 2 मेगावॅटाचे 2 ट्रान्सफॉर्मर अशे 42 करोड ते कॅबिनेटान आज एप्रूव केला. आनी ते कॅबिनेटान एप्रूव करून आज आमी म्हणजे ते टेंडर काडना. कॅबिनेटा अप्लाय केला म्हणजे अशें करूं ना, टेंडर काडून ते एप्रूव केला 40 कोटीचे. काय ते बारीक ट्रान्सफॉर्मर न्हय, ते जवळ 50 मेगावॅट एक आनी 20 मेगावॅटाचे 2. 40 म्हटल्यार आतां तुका सारकें डिटेल जाय जाल्यार हांव डिटेल दिता. 1 मिनीट राव. आज जे काम दिलां ते योगीराज पावर टेक लिमिटेड
with the JV Pioneer Infra Private Limited. ह्या हातूंत जें काम आसा तें खूब मोठें काम आसा. तातूंत 63 मेगावॅट 220 by 30 kV power transformer at Sudin and 2 by 20 megawatt 33 kV substation at Kuya. अशे दोन हे आनी त्या शिवाय फ्रॉम थिवीम टू हांगा खंय आमचे अंडरग्रावंड केबलींग इतलें काम तातूंत आसा आनी हें काम आमी येता ते म्हयन्यांत चालू करता. हांव खरेंच मुख्यमंत्र्याचो आनी कॅबिनेटाचो आभारी आसा, कारण 1600 कोटीचो प्रोजेक्ट जर आमी घेतलो जाल्यार देर वील बी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन पावर सेक्टर. आतां ह्या 1600 कोटींत कितें कितें आसा, डिटेलींग कितें हें तुमकां जर जाय जाल्यार तेंय सांगता. हातूंत इम्पॉर्टंट हें म्हणजे लॉस रिडक्शन, न्यू रिप्लेसमेंट ऑफ एक्झिस्टींग फ्लेर, ओल्ड ट्रान्सफॉर्मर अलॉंग विथ LV पॅनल्स इन्क्लुडींग सिव्हिल वर्क, reconductoring of 33 kV overhead feeders, additional 11 kV underground line for load bifurcation, conversion of 11 kV overhead network old to underground cabling in disaster prone areas, म्हणजे ज्या कडेन आमकां प्रॉब्लेम जाता थंय conversion of LT overhead network old to underground cabling along with LV panels in disaster prone areas, RMU for 11 kV underground works along with civil work, replacement of old relays with new numerical relays with IEC 6185 protocol at 3311 kV cell, replacement of 33 kV switchgear, replacement of 11 kV switchgear. त्यानंतर SCADA मीटर आम्ही बसयता सगळे कडेन, DMS and OM, IT and OT ERP data center of office automation, cyber security, system modernization म्हणून B असो एक विभाग आसा, distribution of transformer with LT panel, 3311 kV substation, conversion of 33 kV overhead network, replacement of 11 kV RMA with fully loaded SCADA along with civil work, installation of knee injection fire protection system, revamping of earth moving station for existing utilities, installation of CCTV cameras, setting up of relay testing lab, testing equipment, analyzers, injection आणि स्मार्ट मिटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, जे मिटर आसा ते स्मार्ट मिटर करतले. हे सगळें काम गेले 2 वर्सां पेंडींग आशिल्लें आनी हें काम आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे 60-40 ह्या बेसिसचेर आमकां मेळटलें आनी आमकां जवळ जवळ 1000 कोटी ह्या हेचेर आमकां येतले गोवा गव्हर्मेंटाक. आनी गोवा गव्हर्मेंट कितलेशेच इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमचे वीक आसा, हांव सांगता आतां जे वेर्ना ट्रान्सफॉर्मर आसा ते जवळ जवळ 20 वर्सां पयले ट्रान्सफॉर्मर आमकां थंय कितें ना कितें करून नवें सबस्टेशन नवें करपाकूच जाय आनी त्या शिवाय आसा ते ट्रान्सफॉर्मर रिपेर करपाची आवश्यकता. हें सगळें काम आमी घेतल्या नंतर आनी तें मुखार गेल्या नंतर कितल्याशीच प्रगती पावर सप्लायर जातली आनी नवे इंडस्ट्री डेफिनेटली गोंयांत येतले. तर कित्याक बरी पावर सप्लाय गोंयांत मेळटा हो एक आनी दुसरो गोश्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट इज आमचो जो रेट आसा तो कितलोसोच कमी आसा. बाकीच्या स्टेटींतलो रेट हो जवळ जवळ 10 रुपया आनी प्लस आसा. हेंय आमी पळोवपाक जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट तिसरी गोश्ट, जो मोठो प्रोजेक्ट तन्मार प्रोजेक्ट, ताका आमकां लॅटर केल्लें आसा. आमकां लॅटर आयला की तन्मार प्रोजेक्ट 2022 पर्यंत कंप्लीट करपाक जाय आनी त्या खातीर इमिजिएट हांवें आमचो जो सेक्रेटरी आसा बापशेकर ताका पत्र केलां की इमिजिएट जें कितें ह्या तन्मार प्रोजेक्टाक प्रॉब्लेम जाता ते सगळे सॉर्ट आवट करपा खातीर ते विकात एक मिटींग अरेंज कर आनी ती मिटींग पयली मिटींग ताजे अंडर जातली. त्यानंतर आमी इश्यू डिसायड करतले. इश्यू डिसायड केल्या नंतर आमकां थंय कितें कितें करपाक जाय ती मिटींग हांव घेतलो आनी त्या नंतर येता जाय जाल्यार मुख्यमंत्र्याक एक मिटींग कोर्टान डिसिजन हांवें सुप्रीम कोर्ट हॅज गिवन अ करेक्ट डिसिजन. जें डिसिजन हांवें
ऑलरेडी फाटी हांव ओपोजिशनाक आसतना विधानसभेत मांडिल्लें आनी जो ओल्ड सुपा लायन आसा ताजेर पॅरलल ही लायन घेवया म्हणून आमकां फक्त कट शार्ट थोडे ब्रांचीस ऑफ ट्रीज करचे पडटले आनी आमकां झाडां मारपाची गरज ना. एनवायरमेंट आमकां नश्ट करपाची गरज ना. सर ते 1600 करोड प्रोजेक्ट सँक्शन जालो म्हणटा तो आयचो कॅबिनेटाक सँक्शन केला तुमी? आज कॅबिनेटाक जवळ जवळ 48 कोटी प्रोजेक्ट आमी सँक्शन केल्या आनी येता त्या आठवड्यात हे 48 कोटीची वर्कऑर्डर प्रोजेक्ट. टीव्ही इंडस्ट्रियल एरिया येयली सगळे टीव्ही म्हणटा थिवी अपग्रेडेशन आसा. थिवी अपग्रेडेशन केल्या बरोबर जवळ जवळ 63 मेगावॅट वीज वाडटली आनी ही वीज आमकां इलेक्ट्रॉनीक सिटी जाय ती वतले. आनी जी कमी पडटा नॉर्थ गोवान आमचो कोळगुटे प्रॉब्लेम आसा, कांदोळी प्रॉब्लेम आसा, त्या हेतून. सर एनीथिंग अबाउट स्ट्रीट लायट्स वर्किंग जाल्यार फाटल्या दिसान तुमी हांवें सांगलें तुमकां रिवॅम्प ऑफ फूल पावर डिपार्टमेंटान ज्यो गोश्टी कमी पडटा त्यो दिवपा खातीर आतां स्ट्रीट लायटीचें 20 कोटीचें काम आमी काडलां, ऑलरेडी काडलां आनी तें कामां थांबल्या. दुसरी गोश्ट एक बील केलें फाटल्या गव्हर्मेंटाक आनी सांगलें की जितल्यो म्हणून कोणाच्यो स्ट्रीट लायट आसा तितल्यो एका व्यासपिठार येवच्यो आनी त्या प्रमाणे ते पावर डिपार्टमेंटा कडेन आयिल्ले आसा. त्या खातीर आमी स्ट्रीट लायट पळोवपा खातीर कॉन्स्टिट्युएन्सी वायड एक ज्युनियर इंजिनियर लावपाचो ठरयता. आनी म्हणटा ते एसेसरीज आतां पावस ऑलरेडी स्टार्ट जातले सो तांकां लायनमॅनान तुमचे एसेसरीज पावले सगळे एसेसरीज आमी टायम टू टायम दिता. हांव आयले बरोबर पयलें डिसिजन तें घेतलें. गोंयान पयलो प्रायवेट सोलर पावर प्रोजेक्ट आतां पयलो जो सोलर पावर प्रोजेक्ट आसा तो येता त्या 2 म्हयने भितर आमी डिक्लेअर करता. नंबर 2 सोलर पावर हेतूंतूय आमची मिटींग जाली. युनियन मिनिस्टरान आमकां सांगलां गोवा बिंग अ टुरिस्टीक इम्पॉर्टन्स स्टोरेज फॅसिलिटी करपा खातीरूय सबसिडी दिता आनी एग्रीकल्चर सबसिडी जी पंपाक आसा ती 90% आसा. हांव लोकांक उलो मारता आतां आनी फाटीं रावनाका. सोलर एनर्जी आसा ती मॅन्युफॅक्चर करपा खातीर प्रत्येकान आपल्या घराचेर सोलर पॅनल बसोवपा खातीर प्रयत्न करचो कारण ताचो फायदो भरपूर बंगल्यांक आनी घरांक जाता. गव्हर्मेंटाचे इनिशिएटीव ते हितून डेफिनेटली हांव इनिशिएटीव स्वता घेता हेतून कारण अशी एक बरी स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची आसा जी गांवांत पावपाक जाय. सो पूण कितली पर्सेंटेज आसता ती कोण इन्वेस्ट करता गव्हर्मेंट कितली 60? नाही, गव्हर्मेंटाची सबसिडी गोवा गव्हर्मेंट आनी तांची मेळून 50% 50%. आनी जी एग्रीकल्चर पंप सबसिडी आसा ती 90%. ते पयशे मागीर येता म्हणटा पयले इन्वेस्ट कर म्हणटा तशें खंयचोच मनीस बँक सुद्दां तुजे पयशे घातले शिवाय बँक लोन दिना हें पयलीं सगळ्यांनी लक्षांत दवरता आनी असले प्रश्न जातात. सोमनाथ प्रोजेक्टाची केन्ना डेडलायन दिला? 2022 23 न्ही आतां एक्सटेंशन मेळटलें. 2022 वॉज द डेडलायन पूण वी मे गेट बिकॉज ऑफ सो मच प्रॉब्लेम वी मे गेट 1 year extension. सो मोबायल ट्रान्सफॉर्मर हे आमचे गोंयभर आसात जाय जाय थंय आमी आसा. आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप जर केलें आमी जाल्यार ह्यो गोश्टी आमकां कमीत कमी जालां. कितें प्रत्येक गांवांत जे ट्रान्सफॉर्मर आसा ते समज 100 आसा थंय आज जवळ जवळ डबल लोड जाला म्हणजे 200 आमकां घालचे पडटा. काल म्हजेच घे आमी बस स्टँडा कडेन आमचो जो बस स्टँड आसा फोंड्या थंय म्हजो वार्ड आसा बांदोडेचो त्या बेतोडा सबस्टेशन इन शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीत आसा. त्यानंतर बिचोलीम परत प्रोजेक्ट आसा, कुडचड्यार प्रोजेक्ट आसा, पिरण इंडस्ट्रियल इस्टेटी प्रोजेक्ट घेतला, आगरवाडा म्हापसा सबस्टेशन अंडरग्रावंड सिस्टीम केल्या, नेरूल आनी बेतीम प्रोजेक्ट घेतल्या. फक्त हांव प्रोजेक्टाची नांवां सांगलो. SQ ओवरहेड लायन्स 2 अंडरग्रावंड केबल केल्या. त्यानंतर तोर्ला फिडर 11 kV अंडरग्रावंड सिस्टीम केल्या. त्यानंतर कुकोलीम प्रोजेक्ट घेतला. त्यानंतर बाळी प्रोजेक्ट घेतला. त्यानंतर आमोणा सबस्टेशनाक आमी अल्टरनेट पावर सप्लाय साखळे व्हरपा खातीर प्रोजेक्ट केला.
त्या शिवाय आमोणा सबस्टेशनात सोनशीक व्हरपा खातीर प्रोजेक्ट घेतला. त्यानंतर कन्वर्शन ऑफ 11 kV SC ओव्हरहेड सांताक्रुजा प्रोजेक्ट घेतला. पॉवर स्टेशन थिवी प्रोजेक्ट घेतला. सप्लाय टू असिस्टंट गॅरिसन इंजिनियर INS मांडवी हो जो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो हें आसा तांचे खातीर एक वेगळो प्रोजेक्ट घेतला. त्या शिवाय प्रोक्रुटमेंट आतां हांव सांगतालो 100 kVA एंड 200 kVA डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर जे आसा तो आमी वर्कआउटाक दिल्या. प्रोक्रुटमेंट ऑफ PVC इन्सुलेटेड एंड PVC थीटर 2 कोर केबल ऑफ वेरियस सायज जी आमची केबल कमी पडटाली सबंद गोंयांत ती घेवपाक घेतले. प्रोक्रुटमेंट ऑफ 3 फेज इलेक्ट्रॉनीक एनर्जी मिटर सबंद गोंयांत 5000 म्हाजे म्हायती प्रमाणे 5000 न्ही 5000 मिटर आमी विकते घेतल्या. प्रोक्रुटमेंट ऑफ मॉडिफायड डिस्ट्रिब्युशन बॉक्स त्या शिवाय घेतल्या तितलीच. फॅब्रिकेटेड आयटम फ्रॉम GHR कडच्यान आमची जी GHR/SSIDC कडच्यान जे आमकां पोल्स जाय ते जवळ जवळ 5000 वयर घेतल्या. शिफ्ट एक्सपेंडीचर तूं सांगतालो ते आतांच. प्रोक्रुटमेंट ऑफ सेफ्टी शूज ते घेतल्या. हायरिंग ऑफ एरियल एसेस प्लॅटफॉर्म स्काय विथ ऑपरेटर एंड फुयल. प्रोक्रुटमेंट ऑफ LED स्ट्रीट लायट फिक्चर ऑफ 6 AMS पॅनल्स ऑफ डिफरंट रेटिंग्स. हे सगळे टेंडरां ऑलरेडी काडली त्याचे वर्कऑर्डर दिले आनी ते मटेरियल आमी घेवपाक लागले. बट हाव लॉंग दिस हॅज बीन पेंडिंग वो नाही हे सगळे हे सगळे बाब निलेश काब्रालाच्या अख्यात्यारीत चालू आशिल्लें फायनल जावनाशिल्लें. आमी ते सगळीं टेंडरां केली. त्यानंतर टेंडरां फुडें व्हेली आनी ती पास करून वर्कऑर्डर दिली. कितले एका वर्सान जवळ जवळ 350 कोटीचे जॉब दिल्या. ना कितले ओल्ड टेंडर्स ताजेर हांव कांय उलयना. ओल्ड आनी न्यू अशें कांय नासता. जे इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. जे सरकार येता त्या सरकारान ते मुखार व्हरपाक जाय. जे बाब आलेक्स सिकेरान केलें ते मिलिंद नायकान मुखार व्हेलें. मिलिंद नायकान केलें ते आज आमचो निलेश काब्रालान मातशें बरें काम केलां वयर. त्या खातीर डिपार्टमेंट मातसो वयर आयला आनी बरें काम म्हज्या हातान जर जालें आसत जाल्यार नक्कीच. आनी तेंय बी इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन काम आमी जें चिंतलां तें जर करत आनी सादारण 150 मेगावॅट सोलर एनर्जी आमी मॅन्युफॅक्चरींग आमचें जर कंप्लीट जाय जाल्यार नक्कीच गोंयांत विजेचें हें प्रॉब्लम. Is there any interstate transmission, power transmission in the project? हातूंत बसून ना समजून The one nation, one grid, one frequency. ते टायम वतलो. ते सगळे हातूंत जशें वन नेशन वन हे सगळे One grid, one frequency. ताका टायम जातलो. कारण स्टेट वायज प्रत्येक मॅन्युफॅक्चरींग वेगवेगळे तरेचे आसा. कोण हायड्रो करता, कोण कोल मॅन्युफॅक्चरींग करता. थोडे आज राजस्थान आनी Power Ministry has asked all states to speed up because of power. So Goa कितें सांगला ताणी about. अजून बसून त्या हेचेर आमी वचूना कारण वी आर नॉट मॅन्युफॅक्चरींग पावर. No. आमचो प्रॉब्लेम इज दॅट वी आर नॉट मॅन्युफॅक्चरींग जनरेटिंग. पूण तामरार प्रोजेक्टाचें कितें सांगला? What is the deadline? It was to be completed by 2022. We could not do it for so many reasons. आता न्यू डेट आमकां ते कळयतले पूण आमचो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाची सादारण 2023-24 पर्यंत जाता. March 23. 1200 मेगावॅटचो. तुवें दोन भेटले न्ही 40चे आनी 20चे न्ही मेगावॉटचे. 64 मेगावॅट एट थिवींग आनी 2 ट्रान्सफॉर्मर 63 मेगावॅट आणि 2 ट्रान्सफॉर्मर 40 मेगावॅट एट इलेक्ट्रॉनिक सिटी. एट इलेक्ट्रॉनिक तुवें इलेक्ट्रॉनिक TV, no, you are upgrading. 63 kV, 220 by 33, 33 by 11 kV, 2 transformers. बंद केलं.